सकाळच्यो हेडलायन्स। फोंड्या पोट वेंचणुकेत आदलो मंत्री सर्गेस्त रवी नायकाचो चलो रितेशाक भाजपान उमेदवार म्हूण जाहीर केल्ल्यान जालो बोवाळ। उमेदवारीच्या सर्तीत आशिल्ल्या विश्वनाथ दळवीच्या कार्यकर्त्यांनी उक्तायल्या नाराजी। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचेर बिरेस्तारा पुण्यातल्या रुबी हॉल क्लिनिक हॉस्पिटलात यशस्वीपणान जाले एंजिओप्लास्टी। मुख्यमंत्र्यान शुक्रारा दितले डिस्चार्ज हॉस्पिटलाची माहिती। कारापूर सवण पंचायतीत येवपी वाठादे वाठारात 4 लेन बायपासा कुशीकची कोयराची रास थळाव्यांनी केली नितळ। पंचायतीन आडनदर केल्ल्यान थळाव्यांनी उक्तायली नाराजी। नव्या वर्सा निमतान केरी सतरीच्या श्री सातेरी केळबाई आजोबा देवस्थानाचे भव्य उक्तावण। मंत्री विश्वजीत राणे आणि त्यांच्या घरकान्नी सयत हेर मंत्र्याची हजेरी। व्हडा उमेदीन रंगली कार्यावळ। गोंयांतल्या गुन्यांव फाटान केली व्हड कारवाय। देशभर पातळिल्ल्या ऑनलायन एस्कॉर्ट आणि शिंदळकी व्यवसायाचे रॅकेट आयले उक्ताडार। या संदर्भात 3 आरोपीक केल्या अटक, तशेंच 22 वेबसायटीक केल्यात ब्लॉक। राज्य सरकारान इलेक्ट्रिक गाडयां खातीर अनुदान दिवप बंद केल्ल्यान इलेक्ट्रिक गाडयांची नोंदणी जाल्या उणी। येरादारी खात्यान जारी केल्ल्या अहवालांतल्यान आयला सामकार। आता खबरो विस्तारान। फोंड्या पोट वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर भाजपान आदले मंत्री सर्गेस्त रवी नायक हाचो पूत रितेश नायक हाका उमेदवार म्हूण जाहीर केल्ल्यान फोंड्या सध्या नाट्यमय घडामोडीक सुरवात जाल्या। रितेशाक उमेदवार म्हूण जाहीर केल्ल्यान उमेदवारीच्या सर्तीत आशिल्ल्या विश्वनाथ दळवीच्या कार्यकर्त्यां मदीं नाराजी दिसून आयली। पळयात। येता त्या 9 एप्रिलाक फोंड्या पोट वेंचणूक जावपाची आसा। पोट वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर भाजप आनी आम आदमी पक्षान आपले उमेदवार बिरेस्तारात जाहीर केले। सर्गेस्त मंत्री रवी नायक हांचो चलो रितेश नायकाक भाजपान उमेदवार म्हूण जाहीर केलो, जाल्यार आपान गितेश नायकाक उमेदवार म्हूण जाहीर केला। मात भाजपान रितेश नायक हाका उमेदवार म्हूण जाहीर केल्ल्यान उमेदवारीच्या सर्तीत आशिल्ल्या विश्वनाथ दळवीच्या कार्यकर्त्यांनी नाराजी उक्तायली। भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान तांची भेट घेवन समजूत काडपाचो यत्न केलो, पूण तांची बंडखोरी थांबोवपाचें व्हड आव्हान आतां भाजपा सामकार आसा। बिरेस्तारा दामू नायक हांच्या सयत माजी मंत्री विनय तेंडुलकार हजर आशिल्ले। सर्गेस्त रवी नायक हांणी जायते फावट काँग्रेसीच्या उमेदवारीचेर वेंचणूक लढयल्या। काँग्रेसीत रावन ते घर मंत्री, मुख्यमंत्री लेगीत जाल्ले। मात 2022 जाल्ल्या विधानसभा वेंचणुके पयलीं ते काँग्रेस सोडून भाजपात आयले आनी 77 मतांनी जैत मेळयली। तांच्या मरणा उपरांत फोंड्या जावपी पोट वेंचणुके खातीर भाजप कार्यकर्ते आनी आदले नगराध्यक्ष विश्वनाथ दळवी हांणी नेटान तयारी सुरू केल्ली। पोट वेंचणुकीच्या फाटभुंयेर तांणी फोंड्या स्वताचे कार्यालय लेगीत सुरू केले। मात भाजपान नेमके वेंचणुकी खातीर सर्गेस्त रवी नायकाचो पूत रितेशाचे नाव उमेदवार म्हूण जाहीर केल्ल्यान दळवीच्या कार्यकर्त्यांनी नाराजी उक्तायली। भाजपान वेंचणुके खातीर रितेश नायक आनी विश्वनाथ दळवी ह्या दोगांची नावां पक्षाच्या केंद्रीय वेंचणूक समितीकडे धाडिल्ली अशें कळटा। मजगतीं विश्वनाथ दळवी आपलो बरो मित्र तशेंच निश्ठावंत कार्यकर्तो, लोकांच्यो भावना तो समजता। पक्षान जो निर्णय घेतला त्या निर्णया बरोबर वचपाक जाय अशें प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक सांगता। आयकात। आमचो जुनो दांडो कार्यकर्तो, सिनियर कार्यकर्तो सगळे पण हेजो इफेक्ट जावचो ना न्ही, म्हणल्यार बीजेपी सिटाचेर कोण अपूर्व दळवी म्हजो फाटले अनेक वर्सांचो बऱ्यापैकी मित्रय बीन आसा। आमी एकमेकांक हसत खेळटात आनी अपूर्व दळवी आपले राजकीय त्याच बरोबर मॅच्युरिटी सगळें ताका खबर आसा। लॉयल ऑनेस्ट कार्यकर्तो, लोकांच्यो भावनाय बीन तो समजता, आमकांय बी समजता। पूण जे कितें आसा तो राज्या कडेन उरलेलें आसता, ताजे निर्णय आसा योग्य आणि पार्टीन जो घेतलेला त्या पार्टीचे निर्णय पण बाय इलेक्शन तेजो काय इफेक्ट जावचो ना म्हणटात सिटाचेर। अप्पू हो आमचो आमच्याच बरोबर आसा, मित्र आसा आनी अपुराक लॉंग टर्मान भितर जसो आज हांव 32 वर्सां जाली, अप एंड डावन्स आमी सगळे पळयला। अशे अनेक प्रसंग हातूंत भितर राजकीय हातूंत भितर येतात, ते सगळे आमकां घडोवपाक येतात। आमकां घडोवपाक न्ही, तातूंत कितलो पर्यंत घड जावन भायर सरता आनी ह्या सगळ्या हातूंत भितर हांव एक बारीक हातूंतल्यान वयर सरताना सुद्दां 32 वर्सां राजकारणांत भितर अप एंड डावन पळयत आयले। आमकां घट करतात हे सगळे प्रसंग। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचेर बिरेस्तारा पुण्यातल्या रुबी हॉल क्लिनिक हॉस्पिटलात एंजिओप्लास्टी शस्त्रक्रिया जाल्ल्याची माहिती मेळ्ळ्या।
छातयेत दुखपाक लागल्यान तांकां हॉस्पिटलांत दाखल केल्ले। ही प्रक्रिया कसलेच गुंतागुंती बगर पूर्ण जाली। तांची भलायकी सध्या स्थिर आसा अशें डॉक्टर पूर्वेश ग्रांट हांणी सांगलें। पळयात। गोयचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांची भलायकी पुण्यातल्या फामाद रुबी हॉल क्लिनिकान अधिकृतपणान पुष्टी केल्या आनी सध्या ते उपचारा खातीर त्याच हॉस्पिटलात दाखल आसात अशी माहिती मुखार आयला। रुबी हॉल क्लिनिकाचे मुखेल हृदयरोग तज्ञ अध्यक्ष आनी व्यवस्थापकीय ट्रस्टी डॉक्टर पूर्वेश ग्रंटान दिल्ले म्हायती प्रमाण अचकीत छाती दुखपाक लागिल्ल्यान ताका रोखडोच पुण्यातल्या रुबी हॉल क्लिनिकात दाखल केल्लो। थंय तज्ञ दोतोराच्या मार्गदर्शना खाला फुडले उपचार सुरू जाले। ही पुराय वैजकीय प्रक्रिया कसलीच गुंतागुंत नासतना केल्ली। सध्या मुख्यमंत्र्याक दोतोराच्या खाशेल्या पंगडाच्या देखरेखे खाला दवरला आनी ताचे अवस्थेत जावपी बदलाचेर बारीकसाणेन नदर दवरतात। मजगती हॉस्पिटलाच्या अधिकाऱ्याच्या म्हणण्या प्रमाण मुख्यमंत्र्याचे सगळे वैजकीय चाचणेचे अहवाल बरे आसात आनी शुक्रारा ताका डिस्चार्ज दिवपाची शक्यताय आसा। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही। कारापूर सवण पंचायतीत येवपी वाठादेव वाठारात 4 लेन बायपासा कुशीक साचिल्लो कोयर निमाणे थळाव्या लोकांनी काडलो। थळावे पंचायतीची आडनदर जाल्ल्यान वाठादेव वाठारात कोयराची भयानक समस्या निर्माण जाल्ली। पळयात। राज्यात कोयराची समस्या नेटान वाडत आसा, मात थांबपाचें नांव घेना। कारापूर सवण पंचायत वाठारात कोयराची समस्या वाडत आसा। रस्त्या कुशीक कोयर उडोवपाचो प्रकार तर चालूच आसा। कोयराचे समस्येचेर आळाबंद हाडपा खातीर वेगवेगळे उपाय येवजण करून लेगीत कोयर काय कारापूर पंचायतीची फाट सोडिना। पंचायत वाठारात येवपी वाठादेव वाठारात बायपासा कुशीक सर्व्हिस रोडाचेर सुको आनी ओलो कोयर उडोवपाचे प्रकार घडत आसात। हो कोयर कुसून सध्या वाठारात घाणी पातळिल्ल्यो आसा। शुक्रारा थळाव्या लोकांनी रस्त्यार देऊन वाठार नितळ केला, मात आता पंचायतीच्या कामाचेर लोकांक प्रश्नचिन्ह उप्रासपाक लागला। एवरीडे हांगा पळयता लास्ट टायम कितके फावटी हांगा व्हिडिओ काडून काडले की हांगा स्पॉट जालो, ब्लॅक स्पॉट जालो कचऱ्याचो। वाठार म्हणून जाल्यार अशें कितें पयलीं आमी वाठार म्हणल्यार आमकां ग्रीनरी मोरा बी मोर बी हांगा आमी पळयताले। आतां पळयत जाल्यार हांगा कैरूच ल्हानपणा आमी येताले वाठार म्हणल्यार हांगा मोर आनी न्हंय हांगा वातावरण मातशें बरें आसलें हिरवेगारचें। आतां हांगा येवन पळयत जाल्यार आमी आतांच्या काळान वाठार म्हणल्यार विजीट करता जाल्यार फक्त दोळ्यार एकूच येता आमचे फक्त कचरो। खंय गेल्यार कचरो। इवन आमचे हे जे सुपर मार्केटान कितके हांगा बिचोलचे लोक येता आनी खुबशे हांगाचे भितरचे सरावंडींग लोक आहा पळय सुपर मार्केटान हांगा येतात सामान घेवपाक, भुरग्यांक बी हाडटा। सगळो पळयत जाल्यार हांगा वास, हांगा इतको वास म्हळ्यार कोण रावूंक शकना हांगा। हांगा आतां आमी इनिशिएटीव घेतला आमचे वाड्यावयले भुरगे बाबा आज कितें फाल्यां आमची ईद आहा। आमी पंचायतीन बी सांगून पयले बाबा अशें हांगा कोण लक्ष घालीत ना। एवरी टायम कितके फावटी हांगा प्रायज घेतले आनी कितके फावटी आमी सांगले बाबा हांगा कचऱ्याचे कितें आर्थिक सॉर्ट आउट करा म्हणून, अजून करून काय जावंक ना। आज आमी कितें चिंतलें की फाल्यां हांगा खूब जाण येतले ना, फाल्यां आमची ईद बी आहा आनी फाल्यां खूब जाण आमचे फ्रेंडां बी येतले आनी एंट्री म्हणली जाल्यार सारकें येता वाठार म्हणल्यार आनी एक तर घाण आसात हांगा आनी घाण वाडलेली आहा। म्हणून आमी एक इनिशिएटीव घेतला की आज मातशें क्लीन करपाक। आज आमी आतां फ्रेंडां सगळीं एकठांय जाल्या आतां आमी 4-5 जाण आमी स्टार्ट करपाक चिंतला हांगा साफ सफाई आतां करपाक चालू केला। आतां म्हाजें म्हणपाचें एक गजाल, आतां आमी पंचायतीक फोन केल्लो हांवें। पंचायत कितें म्हणटा आमचो गाडी एक दीस सोडून एक दीस येता। आतां गाडीचे प्रॉब्लम कितें जाला ते MRF शेड म्हणून मारला तेंच्यांनी। ते कितें म्हणटा ते शेडवाले कितें म्हणटा की आमी हो कचरो घेना, कारापूरचो आमी कचरो घेना। जाल्यार कचरो खंयचो कचरो घेतलो आमकां हे एक येता। ते कितें म्हणटा तेंच्या लोकांचे कशें आहा ते सगळी घाण पडलेली आसा। कचरो हाडटा हांगा डंप जाता न्हू, ते सगळे कचऱ्याचे घाण जाल्ली आसा म्हणून ते घेना म्हणटा वाठार देवचो। आतां आमी वचपा आनी आमी कचरो घालपाचो खंय हे लोकांचो विशय आहा। कचरो घालपाचो खंय आनी कचऱ्याचे कितें तरी वेवस्था हांगा करपाची। आमचे चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंतान हेंचे मातशें लक्ष घालपाचें की वाठार देव आनी हे सरावंडींग कारापूर सवण पंचायतीचो कचरो कितें आहा ते हेजें मातशें सॉर्ट आउट करून घेवपाचें कितें आहा तें। पण हांगा कितें जाता ते कचऱ्याचे न्हू वयरसून येता वयता लोक ते कचऱ्याचे पोती उडयता आनी वयता। आमी बी कितें कोणाक सांगपाक गेले जाल्यार ते आमकां आरते परते सांगतले आनी कितें करपाचें तुमी कचऱ्याचे सॉर्ट आउट करून सोडा ते। आनी वाठार हांगा सगळे घाण जातले। रस्त्या वयले लोक गाडयेन वयता पोती उडयता आनी वयता। आमी कितें करपाचें आतां हे पंचायतीचे ते MRFान हितून शेडान बी घेयना खंय वाठार देवा वयले आनी आमी कितें करपाचें तुमी चिंतून हे करून सटून करपाचें। खंयसून उडयता आनी वयरसून उडयता बायपास गेला पळय ते पोती वयरसून उडयता आनी कितें करपाचें कोणाक सांगूंक मेळना। सांगपाक गेले जाल्यार ते मागीर झगडीचे वावर जातले, ताका लागून कोण सांगपाक बी सोदिना। पंचायतीचे गाडी येता डेली तरी येवचे ना ते 2 दिसांनी 4 दिसांनी येता, पण तांकां कितें आहा ते व्हरून दिवचे पडटले।
आनी बालडी बी भरून दवरल्या तेंचेर व्हरना बालडी थंय उरतले थंय. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. गोंयांतल्या गुन्ह्या फाट्यान केल्ल्या व्हड कारवायेक लागून देशभर पातळिल्ल्या ऑनलायन एस्कॉर्ट आनी शिंदळकी वेवसायाचे रॅकेट उक्ते जाला. ह्या संदर्भात 3 आरोपीक अटक केल्या आनी 22 अश्लील वेबसायटी ब्लॉक केल्यात. ह्या रॅकेटाचो मुखेल मास्टरमाइंड कर्नाटकांतलो आसा अशें उक्ताडार आयला. ही केस नेमकी कितें पळोवया हो खाशेलो रिपोर्ट. गोंय गुन्यांव फाटो आनी सोशल मिडिया मॉनिटरिंग सेल हांच्या संयुक्त कारवायेंतल्यान एक व्हड प्रकरण उक्ताडार आयला. ऑनलायन एस्कॉर्ट सेवाच्या नांवान देशभरात शिंदळकी वेवसाय चलोवपी एक गट पुलिसांनी सोदून काडला. 9 मार्चाक म्हायती तंत्रज्ञान कायदो आनी बायलांचे अश्लील चित्रण आडावप कायद्याच्या कलम 67 खाला गुन्यांव नोंद जाल्लो. या प्रकरणात 22 वेबसायटींचेर बंदी घाल्या. तंत्रीक तपासांतल्यान कर्नाटकांतल्या शिवमोगा हांगच्या नारायण राव हो मुखेल आरोपी आशिल्ल्याचे स्पश्ट जाला. हाचे उपरांत गुन्यांव फाट्याच्या वेगवेगळ्या पंगडांनी गोंयांतल्या वेगवेगळ्या सुवातांनी सोद कारवाय केल्यो. नेरूल आनी बार्देस धाड घालून नारायण राव, शहबाज खान आनी मंजुनाथ शहशेट्टी ह्या 3 आरोपींक अटक केल्या. या कारवायेंत एक लॅपटॉप, 4 मोबायल फोन आनी एस्कॉर्ट वेबसायटी कडेन संबंधीत पुरावे जप्त केल्यात. तशेंच आरोपी गुगल पे आनी UPI वरवीं पैशांची अदला बदल करताले अशेंय चौकशेंतल्यान स्पश्ट जाला. हे आरोपी फकत शिंदळकी वेवसायांतल्यान मेळिल्ल्या पैशांचेर आपले पोट भरताले अशी माहिती मुखार आयला. हे प्रकरणात अनैतीक मनीस वेव्हार आडावपाच्या कायद्या खाला गुन्यांव नोंद जाला. बंगळुरू, हैदराबाद, चेन्नई, जयपूर, दिल्ली ह्या सारख्या व्हड शारांनी हो रॅकेट चलता अशेंय प्राथमीक चौकशेंतल्यान स्पश्ट जाला. सध्या पुलिसांनी अर्थीक वेव्हाराची पुराय चौकशी करून बळी पडपी बायलांचो सोद घेवपाक सुरवात केल्या. मुखेल आरोपीच्या खात्यात 2.34 लाख रुपया गोट लायल्यात. गोंय गुन्यांव फाट्याची ही एक व्हडली आनी महत्वाची कारवाय अशें मानल्या. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. केरी सत्तरीच्या श्री सातेरी केळबाय आजोबा देवस्थानात गुढीपाडव्याच्या नव्या वर्सा निमतान भव्य सोबितकायेन भरिल्ल्या देवाचे उक्तावण जाले. देवस्थान हो समाजा खातीर उर्जेचो स्त्रोत आसा आनी संस्कृती सांबाळपा खातीर ताचें संवर्धन करप गरजेचें आसा अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगलें. ह्या सुवाळ्याक मंत्रीमंडळ मानेस्त तशेंच व्हड प्रमाणात थळावे आनी भक्तगण हजर आशिल्ले. केरी सत्तरीतल्या श्री सातेरी केळबाय आजोबा देवस्थानाच्या सोबितकाय प्रकल्पाचे गुढी पाडव्याच्या नव्या वर्सा निमतान व्हडा उमेदीन उक्तावण जाले. ह्या वेळार भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे, मंत्री दिगंबर कामत, मंत्री सुभाष शिरोडकार आनी आमदार डॉक्टर देविया राणे हिणे फीत कापून दिवो पेटोवन प्रकल्पाचे उक्तावण केले. देवळाच्या आवारात आकर्षक लायटी आनी फुलांनी सजयल्ले. नव्यान सजयल्ल्या देवळान केरी गावाक नवो वैभव मेळ्ळा आनी वाठारांत उमेदीचें वातावरण निर्माण जाला. या संदर्भात उलयतना मंत्री विश्वजीत राणे हाणें देवळां समाजाक उर्जा दितात आनी आमचे संस्कृतायेची जतनाय घेवपा खातीर तांचें संवर्धन खूब म्हत्वाचें अशें स्पश्ट केलें. ह्या कार्यावळींत व्हडा प्रमाणात भक्त हजर आशिल्ले. कसली अडचण जर आयली आयज पर्यंत आमी हांगा मागून घेतलेले आसा. हे सत्तरीक पूर्ण सत्तरीक जागृत अशें देवस्थान आयज गांवच्या लोकांनी थारोवपाक जाय की बाबा आपले देवस्थान आपलो अभिमानाचो एक स्थळ हा. आजोबा आमचो राखणदार हा आनी आजोबाचे आशीर्वाद घेवन आमी पावला आमी फुडें घेता. आयज तुमी सांगले हे सत्तरी कशी चलता. आयज उस्मान हा हांगा हिंदू, मुसलमान, ख्रिश्चन सगळे लोक एकत्र येवन आयज एक अभिमानान आमी आमचे सत्तरीचे राजकारण फुडें व्हरपाचो आमी प्रयत्न करता. केरी गांवान वेगळे तरेन फुडें व्हरपाचो प्रयत्न तुमच्या आमदारान केल्ले आसा आणि हांव मागता बाब दिगंबर कामताक आनी श्री सुभाष शिरोडकार मागना त्यांचे आभार व्यक्त करता की आयज त्यांचे सारखे नेतृत्व हा आणि गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री यांनी हे सगळ्या लोकांनी आणि मेन म्हणजे दिगंबर जेन्ना आयलो, दिगंबर कामत जेन्ना परत एकदा मंत्री जाले, आमचे सगळी कामां सुरळीत वेगळ्या तरेन फुडें व्हरपाक आमी शकले. मनीस खंय वचो आयज एक आमी समजून घेवंक जाय की कितलोय पावर आसलो, कितले आसल्यार आमी लक्षांत घेवया आमचे वयर कोण तरी बसला तो आमचो देव आनी तो देव मागीर वाट दाखयता. म्हणून हांव भुरग्यांक सदां म्हणटा पासियेंस दवरा. वेळ येतलो, टायम येतलो, सगळे जाग्यार पडटले. देवाचो आशीर्वाद असल्यार खूपशा गोष्टी आम्ही योग्य तरेन आम्ही फुडें व्हरू शकता. गुढीपाडव्याच्या दिसा खंयचें कार्य शुभ कार्य आम्ही सुरवात करता आणि हे शुभ कार्य म्हणटा ते ह्या सुंदरशा सुप्रसिद्ध जागृत देवस्थानाचे नूतनीकरण आणि शुद्धीकरण जे आयच्या दिसा गुढीपाडव्याच्या दिसा योगायोग घडून आयले. आनंदाचो आणि अभिमानाचो दीस. केरी गावाक म्हाका तरी दिसता धार्मिक, सांस्कृतिक आणि पर्यटन तर नजरेन जर पळयलें जाल्यार म्हाका दिसता हांगा एक वेगळीच आता एक
केरी गांवाक एक संदी मेळटली इन टर्म्स ऑफ टुरिझम म्हणटा तशें आणि त्याच भशेन तळी पळोवपाक फाल्यां हे देवूळ पळोवपाक खूब खंयचे खंयचे लोक येतले म्हणून अशी हांव आशा बाळगितां. ते म्हटल्यार नवीन वर्ष. नवीन वर्साचे प्रत्येकान संकल्प घेवचो आणि तो संकल्प फुडले वर्स येता पयलीं पूर्ण जावपाक जाय. जशें बाय दिव्यांग एक संकल्प सोडिल्लो 2024 डिसेंबरान आणि आयच्या वर्साच्या दिसाक पहिल्याच दिसाक हो संकल्प ताणें पूर्ण करून घेतिल्लो आसा. तातूंत सुद्दां बाब प्रताप सिंग राणाचो हात आशिल्लो आनी हांव जेन्ना मुख्यमंत्री जालो तेन्ना म्हाका याद ना की विस्वेळी जाले एक प्रपोजल हांवें केन्ना हाडून दवरलो. ताणें सांगचें म्हाका ते पळय कितें करपाक जाय तें बाब प्रताप सिंग राणान ताच्या फाटल्यान विस्वेळीतात. आनी आतां देविया ताजी कॉन्स्टिट्युएन्सी देविया पळयता. देवियांनी हांगा आतां भरपूर विकास केला. गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत. राज्य सरकारान इलेक्ट्रीक गाड्यां खातीर अनुदान दिवप बंद केल्ल्यान इलेक्ट्रीक गाड्यांची नोंदणी उणी जाल्या अशें कळटा. अनुदान बंद केल्या उपरांत विक्री उणी जाल्ल्याचें येरादारी खात्यान जारी केल्ल्या अहवालांतल्यान सामकार आयला. पळयात पुराय बातमी. हवेचें प्रदूषण कमी करून राज्यांतलें पर्यावरण राखपा खातीर राज्य सरकारान 2021 इलेक्ट्रीक गाडयांक चड चालना दिवपाचो निर्णय घेतलो. ह्याच फाटभुंयेर मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान इलेक्ट्रीक गाडयांची विक्री वाडोवपा खातीर गोवा इलेक्ट्रिसिटी मोबिलिटी धोरण चालीक लावन 3 चाकी वाहनां खातीर 40%, दुचाकी वाहनां खातीर 30% आनी 4 चाकी वाहनां खातीर 50% अनुदान दिवपाचो निर्णय घेतलो. हाका लागून 2021 सावन सगळ्या तरेच्या इलेक्ट्रीक गाडयांच्या खरेदीत व्हडा प्रमाणात वाढ जाल्ली. 2021 1099 इलेक्ट्रीक गाडयांची विक्री जाल्ली. 2022 तातूंत 8.3% वाढ जाली. उपरांत हो आंकडो वाडत गेलो. मात 2024 सरकारान अनुदान बंद केल्ल्यान इलेक्ट्रीक गाडयांची विक्री उणी जाली. 2024 11,756 इलेक्ट्रीक गाडयांची विक्री जाल्ली. पूण 2025 तातूंत उणाव जावन हो आंकडो 9,881 इतको जाल्ल्याचे अहवालांतल्या आंकडेवारींतल्यान दिसून येता. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. कितलीशींच वर्सां जाली साळ न्हंयची फक्त सरकारी अधिकारी येवन पळोवणीच करतात. मात अजून मेरेन प्रश्न काय तडीक लागना. फक्त येवन आश्वासनां दितात आनी लोकांच्या दोळ्यांक पानां पुसपा खातीर सोबीतकरण करतात. मात ह्या न्हंयच्या मुळांत कितें आसा तें कोण सोदतलो? न्हंयत व्हांवपी सिवरेज केन्ना बंद जातली? तिडकिल्ले थळावे जाप मागतात. पळयात. हालींच मंत्री सुभाष शिरोडकार आनी बाणावलेचो आमदार साळ न्हंयची पळोवणी करपाक आयिल्ले. मात हे सगळे लोकांच्या दोळ्यांक पानां पुसपाची कामां चल्ल्या. प्रस्न अजून जैसे ते आसा असो आरोप केतन कुडतरकारान केला. हे पळय तूं आतां म्हटलां की आतां इन्स्पेक्शन करता हें करता. आमी खूब पयलीं हें सातत्यान सांगिल्लें आयिल्लें आसा. पळय कशें आसा, एक न्हिदिल्ल्या मनशाक जागो करपाक इजी, पूण न्हिदेची सवंग घेता पळय न्ही ताका लागोवपाक खंय खूब हें पडटा, त्रास पडटा. तशें हे प्रशासनाचें तशेंच जालां. ते येता इन्स्पेक्शन करता वता, तें इन्स्पेक्शनांनी कांय जावपा ना. हांवें परत मुद्दामून सांगता कितें ह्या साल नदी ही सगळी सिवरेज जॉयंट आसा. ही साल नदीची थंयची पळय ती लो लायन एरिया जितली पळय वता मोलावळी आनी ती ट्रिटमेंट प्लांटा कडेन पळय तितले थंय ती नॉर्थ मेन म्हणटा ती लायन वता. जो पर्यंत ती नॉर्थ मेन लायन जो पर्यंत ती एक्टिवेट जायना तो पर्यंत ताचें कांयच जावपाचें ना. कित्याक नॉर्थ मेन ती जे पर्यंत म्हाका म्हायती आनी जे पर्यंत म्हाका इन्फॉर्मेशन आसा, जे पर्यंत आमी RTI मधून जे पळय इन्फॉर्मेशन घेतलां ताजेर ऑन दॅट बेसिसाचेर सांगता. ही नॉर्थ मेन 3 फेजीजान जाली, A, B आनी C.
कळ्ळें तुका ती ए आनी बी तांणी पायपलायन घालून दवरल्या पण ती एक्झिक्यूटूच करना हें सगळें जें पळय सिवरेजीचें उदक आसा हें थंय शेतान वता ते शेतांतल्यान डायरेक्ट सालनडयेन वता आतां ते थोडेशे थंय ते खारेपणा पुला कडेन ती बरी अशी 2 फुलां शिरोयली ते बारीक पेंट असो मारलो 4 आमदारान फोटो घातले ताजेर कांयच जावपाचें ना ताजेर मेन मुळान कितें आसा मुळान ती सिवरेजीची सगळी घाण ही ट्रिटमेंट प्लांट पर्यंत पावता वा ना बरें ट्रिटमेंट जी पळय लास्ट फेज जी पळय आसा जी CCABC जी म्हणटा पळय ती लास्ट फेज जी पळय आसा ती लायन घालपाक तुमच्या गव्हर्मेंटा कडेन लँड तरी एक्वायर केल्लो आसा काय ना तें इम्पॉर्टंट हें उदक दोळ्याक उदक पुसपाची पळय कामां पळय आतां पर्यंत चालू आसा ती बंद करची हाजेर तरी ठाम उपाय हाडचो एका तेंपावयली साश्टींतली लायफलायन आशिल्ली फामाद साळ न्हंय आतां जिवी उरपा खातीर धडपडटा हे गोमंतक टीव्हीच्या कॅमेऱ्यान दाखयल्ले ह्या न्हंयत आदी कालवां तिसऱ्यो वेगवेगळ्या तरेचें नुस्तें आदी मेळटालें लोक न्हावपाक लेगीत वयतालो तशेंच काटाळी घालून रुचीक नुस्तें काडून पोट भरताले मात आतां ह्या न्हंयत पांय लेगीत घातल्यार कुसतात खंय हे सगळे सिवरेजीचे सरळ कनेक्शनाक लागून जाला सरकारान कोट्यांनी खर्च करून न्हंयचे डिसिल्टिंग केल्ले मात कितें फायदो मुळांतल्यान प्रस्नच अजून तडीक लागूंक ना जाल्यार न्हंयत डेकोरेशन करून कितें लिपोवपाचो यत्न चल्ला अशें लेगीत प्रस्नांचो पावस लोकांनी केल्लो ही न्हंय दूषित जाल्ल्यान कितल्याशाच लोकांच्या पोटार हावळ आयला खास करून नुस्तेमाऱ्यांचे जे रापण मारून आपले तशेंच फामिलीचे पोट भरतात ह्या न्हंयचेर कितलीशीच पिळगी व्हड जाल्यात मात आतां प्रस्न उपरासता तो फुडले पिळगेन ह्या न्हंयत ताजे फडफडीत नुस्त्या बदलाक सैम विरोध्यांनी केल्ल्या सिवरेजीच्या बुरश्या उदकान भरिल्ले पळोवपाचे साळ न्हंयचे हे काळे किट्ट रूप सरकाराक बदलपाक यस येतले वय टेस्ट केल्यार न्हंय प्रदूषित आसा म्हण दाखयता तरी सारकी मुळांतल्यान कारवाय कित्याक जायना सरकाराच्या चालीचेर आतां सगळ्यांचीच नदर तिगून आसा गोमंतक टीव्ही खातीर गौरांग प्रभू मळकर्णेकार गोंयांत 24 वरां उदका पुरवण करपाची खात्री सरकारान दिल्या तरी कांय सुवातींनी फक्त कांय वरां खातीरूच नळाचें उदक अजूनय मेळटा हाका लागून लोकांच्यो कागाळी वाडल्यात 2022 वर्साची आंकडेवारी पळयल्यार सगळ्यांत चड 2682 कागाळी साश्टी तालुक्यांतल्या उदका खात्या कडेन नोंद जाल्यात पळयात पुराय बातमी सध्या गोंयांत गरमी वाडल्या आनी ह्या गरमेक एक दिसून आयला की गोंयचे उदकाचो सांठो जो आसा तो बिश्बिशी कमी जायत फाटल्या 4 वर्सांचे जर आमी नियाळ घेतलो जाल्यार अशें दिसता की गोंयांत अशे कांय जागे आसात थंय फक्त काय तर 1 वरां काय तर 2 वरां काय तर 3 वरां चडांत 8 वरां दिसाक उदक मेळटा आनी हे जर पळयलें जाल्यार सगळ्या कांय जर कागाळी खंयच्यो जर आयिल्ले आसात जाल्यार साश्टी तालुक्यांतल्यान सगळ्या कांय चड कागाळी आयिल्ले आसात आमच्या उदका खात्या कडल्यान जी म्हायती मेळ्ळ्या ती पळयल्यार फाटल्या 4 वर्सांत साश्टी तालुक्यांतल्यान 2682 कागाळी आयिल्ले आसात ताका ज्यो उदकाक कनेक्टेड आसात आनी मेन म्हणजे उदक मदीं लायट गेल्यान उदक बंद जावप मागीर कितें कामाक लागून शटडावन जाताक लागून उदक बंद जावप पायपलायन फुटून बंद जावप किंवा पायपलायन लिकेज जावन बंद जावप अशे वेगवेगळे कारणां ताचे तुका आयल्यात फकत साश्टीकच न्ही बार्देजाक तर हे आमचे उदकाचे समस्या आसात सगळ्या कांय चड आसात तिसवाडी तालुक्यांत आसात पेडणे तालुक्यांत आसात साश्टी तालुक्यांत आसात साश्टी तालुक्यांतले फकत एक मडगांव आनी 4-5 जर गांव सोडले जाल्यार इतली उदकाची टंचाई जाणवता आनी ताका लागून सद्याक लोक बेजार जाल्ले आसात आनी हांव आमी जी म्हायती दितात ती जर पळयली जाल्यार ही आमची म्हायती न्ही किंवा आयकयिल्ली म्हायती ही विधानसभेक आयिल्ली म्हायती विधानसभेच्या उत्तरांतल्यान जी म्हायती आसा ती फुडें आयिल्ली आसा हे जर पळयलें जाल्यार सद्याक गोंयचे उदकाचें वातावरण पिवपाचें उदकाचें वातावरण गंभीर आसा अशें म्हणप समाजांतलें गोमंतक टीव्ही खातीर सुशांत गोळकार मडगांव साकून घरगुती गॅस सिलिंडराचो उणाव ना देखून लोकांनी हुस्को करचो न्हय अशें मंत्री दिगंबर कामत सांगता घरगुती गॅस सिलिंडराचो उणाव ना मात वेवसायीक गॅस सिलिंडराचेर सध्या कांय निर्बंध आसात ह्या विशीं सरकार बेगीनूच उपाय करतले अशेंय मंत्री कामत हांणी सांगलें
मजगती काय लोक प्री बुकिंग करिनासतना गॅस कार्यालयात सामकार गरजे भायर गर्दी करतात. हाका लागून एजन्सीक गॅस सिलिंडर वाटप कठीण जायत आसा अशेंय मंत्री कामत हांणी सांगले. पळयात. गॅस सिलिंडराचेर कॅटेगरिकल स्टेटमेंट मुख्यमंत्र्यान केला की डॉमेस्टिकाक प्रॉब्लेम ना. लोक एक्सायट जावन कितें करतात. काल तुमकडे एक गाडी हाडयली, आतां जे बुकींग करत ना ते येता आनी गाडी हाडयता, ते येता आनी सिलिंडर मागता. हें सारकें न्ही. तुमी रजिस्टर करा, डिलिव्हरी कोण दिवपाचे आहा ते डिलिव्हरी दितले. मदींच कोण तरी येता, मदीं रस्त्यार हाडटा, आपल्याक सिलिंडर दी म्हणटा. अशें जावपा ना. ताका बेसीस तांणी ते हें म्हणटात. आतां कमर्शियलांक तांणी म्हटलां कमर्शियलाचेर मातशे रिस्ट्रिक्शन्स आहा. एक 2-3 दिसां भितर कमर्शियलाचेर आमकां क्लियर कट पॉलिसी सेंट्रल गव्हर्मेंटाची कळटली. टुरिझमाचेर एफेक्ट जातलो न्ही सर? अजून पर्यंत काय ना. हांव ते कडेन जेवपाक गेलो, ते लोक येतात. लोकांक गोंयांक व्हडले काय, गोंयांक येवपी लोक आहा ते व्हडले ना आनी तांणी सगळ्यांनी आतां हॉटेलवाल्यांनी इंडक्शन यूज करपाक कॉमेस केला. पोकळ टोटली त्यांनी बंदच केला पोकळ. कोणे गोडेकार म्हणटा ते अमय सिलिंडर दिवपाचें तरी तुका अशें कोण तुका जर मारामारी करपाक लागली आनी करता जाल्यार कोण सप्लाय करता? सप्लाय करपाक पुलीस प्रोटेक्शन दिवचें. गोंयकारांचो मोग भाजप पक्ष, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि पक्षाच्या हेर फुडाऱ्यांच्या विश्वासाक लागून आपूण मुख्यमंत्री पदाची 7 वर्सां पुराय करपाक शकलो. या काळात जायती कामां आणि सकारात्मक बदल हाडपाक शकलो अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. म्हजे घर, मुणकार घर आणि शेतकी संरक्षण कायदो फुडाराक लोकांक फायदेशीर थारतलो अशेंय मुख्यमंत्री सावंतान सांगलें. मजगती मुख्यमंत्री पदाची 7 वर्सां पुराय जाल्ल्यान मुख्यमंत्री सावंताक साखळे लोकांनी परबी भेटयली. गोवेकरांच्या आशीर्वादाने आणि माझ्या भारतीय जनता पार्टीच्या सर्वस्व नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री मोदीजीपासून बाकी सगळ्यांच्या आशीर्वादाने गेली 7 वर्ष लोकांची सेवा करण्याचा योग मला मिळाला. आणि ही सेवा करत असताना गोव्यामध्ये एक इन्फ्रास्ट्रक्चर बदल, ह्युमन रिसोर्स बदल हा खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये मी करू शकलो, हे मला समाधान आहे. आणि हे सगळं करत असताना सुद्धा दिव्यांगासाठी प्रधानमंत्री दिव्यांशू केंद्र जे गोवा मेडिकल कॉलेजमध्ये आम्ही सुरू केलं, स्पायनल रिहॅब सेंटर जे केशव सेवा साधना आपला बांबोळी या ठिकाणी सुरू केलं. हे तर मी म्हणेन, कारण कदाचित या उपक्रमाबद्दल गोव्यातील तमाम लोकांना माहिती नसेल, पण स्पायनल रिहॅब सेंटर जे बांबोळीच्या केशव सेवा साधना या सेंटरमध्ये जे सुरू केलं, हे दुर्मिळ केंद्र आहे ज्यामध्ये ज्याची स्पायनल रिहॅब ज्यांना लागतोय त्यासाठी ट्रीटमेंट घेणं खूप महत्त्वाचं आहे. हे फ्री ऑफ कॉस्ट दिव्यांग इक्विपमेंट देणारंही केंद्र आहे. त्यामुळे बऱ्याच लोकांना या गोष्टीबद्दलही माहिती नाही. आणि हे सगळं करत असताना मी सातत्याने म्हणतोय की गोव्यातील गरीब लोकांच्या चेहऱ्यावरचं हास्य तसंच ठेवण्यासाठी वेगवेगळे रिफॉर्म्स आणले. त्यामध्ये माझे घर, त्यामधील मुलकाराचे घर आणि त्याचमधील ॲग्रिकल्चर प्रोटेक्शन ॲक्ट या गोष्टी माझ्यासाठी खूप खूप महत्त्वाच्या आहेत. मी त्याचा उल्लेख आजच्या छोट्याखानी कार्यक्रमामध्ये एवढ्यासाठी केला कारण पुढचं वर्ष या सगळ्या गोष्टींना ते बळ देणारं असणार आहे की माझं घर, मुलकाराचा घर आणि ॲग्रिकल्चर ॲक्ट या सर्वांना फायदा गोव्यातील तमाम गोमंतकीय जनतेला व्हावं ही माझी इच्छा आहे. लंच टाइम बुलेटिन हांगा सोंपता. हांव स्नेहा तुमचो निरोप घेता. अशेच अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्ल्या कार्यावळी खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. This is Dr. Pandeshji. So everyone wants to have an Korean glass skin appearance. But skin is not just about the upper superficial part. It usually reflects your internal health. A glowing skin is a mirror to your good internal health. So what can we do to have a good glowing skin?
Now in Vijay Hospital, we are starting a specialized skincare center with the help of Dr. Ankita Topdesai and Dr. Manish Patel, who will help to achieve your skin of your dreams. मस्त 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 युनिव्हर्सिटी मस्त फ्युचर जबरदस्त जॉईन पारोल युनिव्हर्सिटी वडोदरा गुजरात. नमस्कार, आम्ही आसात फोण्या कलेच्या अंत्रुज म्हारात. सध्या शिगम्याचे दीस चालू असतानाच वेंचणूक